नमस्कार. गोमंतक टीव्ही तर्फे हांव गौरीश बामणकर. तर म्हाज्या वांगडा आसा आयज शुभांगी सावंत, जे तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर मोगो पक्षा तर्फे ही 2022 वेंचणूक लडयतले. सो तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर किंवा तालिगांवच्या लोकांक खातीर तेजें विजन किंवा तेजे विचार कितें आसा हें आमी जाणून घेवया थेट शुभांगी सावंता कडल्यान. नमस्कार, माझे नाव ॲडव्होकेट शुभांगी सावंत आणि हांव ह्या मगो पक्षाच्या तर्फेन तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इलेक्शन लडयतले. माझे विजन सांगचें म्हटल्यार तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां तुमी पळयता आसतली शेतां आसा जी आमचे मगो पक्षाचे भाऊसाहेब बांदोडकर तेंच्यांनी लँड रिफॉर्म्स हाडून ही शेतां भाटां आनी आमचे दोंगर वाचयल्ले आशिल्ले आनी तशेंच एड्युकेशन सिस्टम ती थंयसर गोंयान आमच्या निर्मीत केल्ली. ह्या एड्युकेशन सिस्टमांतल्यान एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळ्ळें आसलें. दुसरें म्हटल्यार आमचे आतां लँड रिफॉर्म्स जाल्ले आसात थंयसरल्यान खंय तरी आमचे शेतकरी भाव आसा पळय तांकां फायदो जाल्लो आसलो आनी तेंच्यांनी त्या शेता वयल्यान तेंचें पोट भरपाची योजना आशिल्ली ती आतां ह्या गव्हर्मेंटान खंय तरी फाटीं उरलेली आसा आनी ती फुडें काडपा खातीर हांव ह्या वेंचणूक लडयतां. तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे दोंगर कापिल्ले आसा आनी थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो जाल्ल्यो आसा. त्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंग्यो करून कोणाक ह्या लोकांक फायदो जाल्लो ना. दुसऱ्या वटेच्यान ह्या लोकांचो सगळो दोंगर आनी जागा त्या बिल्डिंगेक गेल्ली आसा आनी आमच्या फ्युचर जनरेशन जे आसा पळय तेंच्या खातीर जागा उरलेली ना. आतां तुमी पळयता आसतले डेवलॉपमेंट ह्या गोंयान जावत आसा. डेवलॉपमेंट जाता तितले जागा कमी जाल्ली आसा गोंयान आनी फ्युचर जनरेशना खातीर आमच्यान हे आमी इलेक्टर्स जे आसा तेंच्यांनी ही जागा वाचोवन दवरची आसा. आमी जावन ही जागा वाचोवन दवरून आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर तेतून तेंच्या खातीर कितें बरें जावपी आसा पळय त्यो येवजणी हांगासर गोंयान हाडपाक जाय. ही म्हाजी फ्युचर हें आसा. बरोबर आसा. म्हणजे आतां पळोवपाक गेल्यार तालिगांव हे पंचायत, पूण त्याच बरोबर तालिगांव हे खूब डेवलप जायत चल्लां. म्हणजे आख्ख्या आतां गोंयांत सद्या तालिगांवाचें नांव गाजता अशें म्हणपाक हरकत ना. तुका कितें दिसता तालिगांवच्या लोकांक डेवलॉपमेंट जाय किंवा तालिगांवाक अशीच पंचायत जाय आनी शेतां भाटां जाय? म्हणजे हें तुवें जाणून घेतलां काय लोकां कडल्यान तालिगांवच्या? म्हणजे तूं आतां ही तालिगांव तर्फे वेंचणूक लडयता मोगो पक्षा तर्फे. सो हें तुवें जाणून घेतलां लोकां तर्फे म्हणजे तालिगांवच्या लोकां तर्फे? हय, तालिगांवच्या लोकां खातीर डेवलॉपमेंट जायच हें सगळ्यांकच जाय. तालिगांवच्या लोकांकच न्ही, ऑल ओवर गोवा सगळ्याकच डेवलॉपमेंट जाय. पण डेवलॉपमेंट जे लोकांच्या भविश्या खातीर बरें पडटलें त्या भशेन तांकां डेवलॉपमेंट जाय. आतां जी शेतां आसा आमची ती सगळी पाड केल्ली आसा डेवलॉपमेंट करून. ती शेतां वाचून दवरपा खातीर आमची प्रयत्न आसपाक जाय. आमच्या खंयच्यान तरी तांकां फॅसिलिटीज दिवन ती वाचून दवरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार तांकां ज्यो येवजण्यो आसा पळय गव्हर्मेंटाच्यो त्यो तेंच्या पर्यंत पावपाक जाय. कितें लोन फॅसिलिटीज आसा आतां फार्मर्स जे आसा तांकां जश्यो फॅसिलिटीज आसा पळय त्यो गव्हर्मेंटान तेंच्या मुखार मांडपाक जाय आनी त्यो तेंच्यांनी तेंचो भरपूर लाभ घेवपाक जाय अशी हे. सो आतां पळयात तालिगांवान पयलीं पासुनूच पळोवपाक गेल्यार व्हडले व्हडले दिग्गज पॉलिटिशियन हांगा आसा. आतां तेंच्या ओपोजिशन सुद्दां पळोवपाक गेलो जाल्यार तालिगांवचे एमएलए व्हडले दिग्गजूच आसा ते पयलीं पासूनचे. सो तुका कितें दिसता तूं आतां एक नेवेच हांगा मोगो पक्षा तर्फे वेंचणूक लडयता. सो ह्या दिग्गजा तर्फे तुका कितें चॅलेंजीस आसा आनी ते तूं कशें टॅकल करतलें अशें तुका दिसता? तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हटल्यार दिग्गज आसाच, पण म्हाकाय ही चॅलेंज आसा की हांव ह्या निवडणूक कशें लडयतलें. पण म्हाज्या एड्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन्स आनी प्लस हांव एक यूथ मेंबर जावन आसा ह्या इलेक्शनान आनी तशेंच म्हाजें जें काम आसा पळय तें लोकांनी पळयल्लें आसा आनी त्या लोकांनी पळोवन म्हाका अशें मत मारचें
आनी म्हाका ह्या इलेक्शनान फुडें काडचें इतलीच म्हाजी लोकां कडेन मागणी आसा. तशीच हे आतां ज्यो फॅसिलिटीज आसा, जे कितें पळय मरिना प्रोजेक्ट आसा ते थंयसर तो गव्हर्मेंटाच्या प्रोजेक्टाचेर विरोध करपाचो म्हाजो हेतू ह्यान फुडें हेतू आसा. आनी त्या प्रोजेक्टा खातीर तुमी म्हाका भरपूर मतांनी ह्या इलेक्शनान निवडून दिवचें. तर हे असले शुभांगी सावंत जे तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी तर्फे मोगो पक्षा तर्फे 2022ची वेंचणूक लडयतले. तर आतां तालिगांवान पळोवपाक गेले जाल्यार बीजेपीची सत्ता आसा, तशीच सेंट्रलाकूय बीजेपीची सत्ता आहा आनी गोंयानूय बीजेपीत वावर करता. सो तुका कितें दिसता, कित्याक लागून म्हणून तालिगांवचे लोक मोगो पक्षाक वेंचून हाडटले आनी कित्या खातीर ते मत मारतले? आतां सेंटराक लोकांनी बीजेपीक निवडून हाडून लोकांनी पळयल्लें आसा कशें कितें डेवलपमेंट जालां पळय तें. आनी हे सगळें डेवलपमेंट पयशेच दिवन जाल्लें आसा. लोकांचे हेतून कांयच बरें जाल्लें ना. आमच्या गोंयच्या लोकांचें तरी कांयच बरें जाल्लें ना. आनी आमचे मगो पक्ष जो आसा पळय, त्या मगो पक्षान 17 वर्सां गोंयान राज्य केल्लें आसा. आनी हे मगो पक्षान आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर आसा पळय, तांच्यांनी पयशे घेनासतना गोंया खातीर हे राजकारण चलयल्लें आसा आनी तांकां बऱ्यो फॅसिलिटीज दिल्ल्यो आसा. तशेंच ट्युरिजम, एड्युकेशन, इंडस्ट्रियल हेतून डेवलपमेंट जाल्लें आसलें. आनी आतां हे सेंटर येवन आमकां कांयच फायदो जाल्लो ना. त्या खातीर लोकांकय आतां एक खंयच्या तरी वटेन कळोन येयल्लें आसा की सेंटरान आसून कांय फायदो ना आनी तशेंच बीजेपी येवन हांगासर गोंयान कांय फायदो जावपाचो ना. त्या खातीर हांव गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की आमचे मगो पक्षाक निवडून हाडचें आनी तशेंच ह्या गोंयान मगो पक्षाचो परतो एकदां राज्य करचो. तर हे असले ॲडवोकेट शुभांगी सावंत जे तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर मोगो पक्षा तर्फे आपली 2022 वेंचणूक लडयतले. तेणे आपले विचार तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कितें आसतले हे लोकां समोर मांडपाचो प्रयत्न केलो. तर गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरीश परब आमोणकर. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.